मोगाळ बाबा भयणीनो, आयचो विशय पिडेस्तांक भेट दिवन तांच्या जिवितांत बोरवाशाची कीट पेटोवया. ह्या विशयाचेर हांव म्हजो नियाळ कोत्तना सान फ्रांसीस शावेराच्या जिवितांतली एक घडणी म्हज्या मनांत आयली. 1537 ह्या वर्साक वेनीस ह्या गांवांत हॉस्पिटल ऑफ द इनक्युरेबल्स म्हणटात ह्या हॉस्पिटलांत सान फ्रांसीस शावेर आपलें मुण्यारपण चलयतालो. आमी ही खबर कोत्तांव ती 16व्या शेंकड्यांतली खबर आनी त्या काळार सोबार अशीं दुयेंसां आसलीं जांकां आजून इलाज फावो जावंक नासलो. आनी ह्या हॉस्पिटलांत आसलो तो लोक दुर्बळ लोक, गरीब लोक, ज्या लोकांक तांच्या दुयेंसाक इलाज ना देखून तांच्याच गोडच्यांनी तांच्याच फामिलींनी मरोंक कशी सोडून दिलोली. ह्या हॉस्पिटलांत रावतलो लोक तांच्या जिवितांत बोरवाशाची वाट सामकीच पालोवन गेलोली. पूण जेन्ना सान फ्रांसीस शावेर ह्या मनशा मदें जियेता तांचे मदें परत बोरवाशाचो उजवाड तो जाता. दीस आनी रात ह्या लोकांची तो सेवा कोत्ता, तांचे गाय नितळ कोत्ता. तांकां ती जेन्ना निर्शेतात आपल्या उतरांतल्यान बोरवासो तो दिता. जेन्ना जी मोन्नाचे तोंडणीर पावल्यांत तांकां एक बरें मरण फावो जावंक मरणाक तो तयार कोत्ता. आनी जी कोण ह्या संवसाराक अंतोत्तात तांकां मानान रेस्पेतान तो मातयेक लायता. एक दीस खंय अशें घडलें, सान फ्रांसीस शावेर असोच एका मनशाचे गाय नितळ करूंक गेलो आनी ह्या मनशाच्या गायांक खंय सामकोच वास येतालो आनी देखूनच सान फ्रांसीस शावेराक वीट आयली, ताका वोकोंक कशें येवंक लागलें. पूण भाग्योंत मनीस खरो देखूनच अशें ताका केन्नाच घडचें न्हय म्हूण जें सान फ्रांसीस शावेरान फुडें केलें तें आयकून घोडे आमच्या आंगार कांटो फुलतलो. सान फ्रांसीस शावेर खंय ह्या गाव्याशी भागोवलो. इतलो वास, इतली घाण मारताली हो गावो ताणें आपले जिबेन लेवोंक सुरवात केली. आपले जिबेन ताणें हो गावो नितळ केलो आनी ह्या गायांतली जी मातयेर भायर सोदताली आपल्या तोंडान ताणें ती चिवून काडली. मोगाळ बाबा भयणीनो, महान मनीस, महान ताचीं कार्यां. आयच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलां बेलशाजार हो राजा देव मंदिरांतली आयदनां बोश्टायता आनी देखूनच देवाचो क्रोध ताचेर पेट्टा आनी देव ताचे दीस मेजल्यात म्हूण ह्या उंटीर बरयलोल्या संदेशांतल्यान ताका सांगून दिता. देवाक आनी गोरवाक पडोना असो संदेश हे आयचें पयलें वाचप आमकां दिता. आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी आयकलां जेजू आपल्या शिसांक तांच्या जिवितांत येवचे आसल्या कोश्टांक दोगदांक तयार कोत्ता. मोगाळ भावा भयणीनो, आमचे कोंकणी भाशेन एक म्हणणी आसा, मोडलेल्या फुरसाक खंय कोण फुलां घालिना, मोडलेल्या कुर्साक खंय कोण वाती पेटयना. हीच आमच्या जिविताची गोत. जेन्ना आमी स्वास्तीक आसतां, जेन्ना आमी तंदुरुस्त आसतां, भलायकेन बरी आसतां, आमचे फामिलीक, आमच्या इश्टांक सगल्यांक आमी जाय आसतां. पूण तोच मनीस जेन्ना पिडेक सांपडटा, कोण ताची निगा घेता काय? आयचो हो विशय आयज तुका आनी म्हाका पिडेस्तांक भेट दिवंक उलो कोत्ता. आनी पिडेस्तांक भेट दिवंक ही जावन आसा आमच्या धर्माची एक दोयाड कोन्नी जी आमच्या ओत्मीक फायद्याक आमकां पडटा. पिडेस्तांक आमी भेट दिवंक जाय, ताका आमी आदार दिवंक जाय, हे आमी बेस बरें जाणप. पूण कित्याक आमी पिडेस्तांक भेट दिवंक वो तांचो कुयदाद घेवंक फाटीं उरतां काय? मोगाळ भाव भयणीनो, जायते पावटी आमच्या जिवितांत आमचेंच गर्व, आमचीच मिंजाश, आमचेंच व्हडपण, आमचो इगो, आमचो एटिट्यूड जाता एक व्हड आडकोड पिडेस्तां सवें तांकां आमी भेट दिवंक आनी तांचो आमी परामर्श करूंक. मोगाळ भावा भयणीनो, असल्या वेळार भाग्योन सान फ्रांसीस शावेराच्या जिविताचेर आमी नदर मारूंक फावो. व्हडल्या घरांतलो मनीस तो, पूण खालतो जालो आनी असल्या बोरवासो सोडलोल्या मनशा सवें ताणें परत बोरवासो जिवन केलो. आयज ताच्या नोवेनांत आमी वांटो घेता.
पूण ताच्या जिवितांतले इल्ले लेगून आमी आमच्या जिवितांत घेतले ना जाल्यार ही आमच्या नोवेनांक ही आमच्या देवोत्सवांक ओत उत्तलो काय? तेच पोरी जेन्ना आमी पिडेस्तांक भेट कोत्तल्यो जायत्यो आडकोडी जायते कोश्ट आमच्या जिवितांत भितर सोदतले. जशे सा फ्रांसीस शावेराकूय ह्या मनशाचे गाय नितळ कोत्ताना कोश्ट पडले तशे आमकांय कोश्ट पडटले. पूण असल्याय वेळार सा फ्रांसीस शावेराची प्रेरणा आमी घेवया आनीक सदांच पिडेस्तांची आमी भेट दिवंक आनी तांची सेवा करूंक फुडें रावया. मोगाळ भावा भयणीनो, जेन्ना बोरवाशाची वाट पालवली सा फ्रांसीस शावेर न्हूच एक बोरवाशाची कीट जालो, बोगोर एक धोगधोगतें बोरवाशाचें आकटें जावन त्या हॉस्पिटलांतल्या सगल्या मनशांक ताणें बोरवाशाचो उजवाड दिलो. हांव सेन्स करूंक जेजू तुका आनी म्हाका उलो कोत्ता. तर ह्या पवित्र मिसाचे भेटेन वांटो घेतना अशेंच करूंक त्या जेजूचो आदार आमकां मागुया.